53rd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गोंयांत सद्याक चालू आसा. वेगवेगळी मुवीज तुमकां पळोवपाक मेळटा, नॅशनल इंटरनॅशनल. आनी हो फायदो म्हाका दिसता प्रत्येक फिल्म रिलेटेड जो कोण आसा, फिल्म फ्रेटर्निटीन जो आसा तांणी घेवपाक गरजेचो आसा. एंड आत्तां जशें हांवें म्हळें की फिल्माचो फायदो म्हणजे फिल्म फेस्टिवलाचो फायदो गोंयांत कसो जाता जाल्यार आयज आमी वेगवेगळे फिल्डान वेगवेगळे आमचे यंग जो टॅलंट आसा तो वयर सरतना पळयतात. इफीक अशी जायती मुवीज हांगासर ह्या वर्सा दाखयली गेली. एंड एक मुवी जाच्या बद्दल हांव उलोवपाक सोदतां ते म्हाका दिसता ताच्या बद्दल चड जाणांच्यान घेवपा खातीर आमच्या बरोबर क्रू आसा, तेंचो कास्ट एंड क्रू आसा. निमणे दिसाक हे फिल्म, आतां निमणे दिसाक हे नांव कित्याक दवरलें आनी ताच्या फाटलो रिजन कितें आसा हे सगळे जाणांच्यान घेवया. आमच्या बरोबर एक्ट्रेस ममता, तशेंच डिरेक्टर ऑफ द फिल्म राजाराम, आनी तशेंच प्रोड्युसर्स, DOPs, म्युझिक डायरेक्टर्स सगळे आसा. सो सगळ्यां कडेन आमी उलोवया. पूण आय स्टार्ट विथ द डिरेक्टर. निमणे दिसाक कितें आसा एक्झॅक्टली निमणे दिसाक? निमण्या दिसाक हे टॉपीक म्हणजे मनीसपण जे आमच्या मदीं खंय तरी सांडलां हें आमी ह्या फिल्मान दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सो एक बारीकशी ट्राय आसा, कारण आमी खंय तरी वता पूण त्या गजालीचो आमचो इम्पॉर्टन्स दिना हें आमी ह्या फिल्मान दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. ओके सो हांव त्या गोश्टीचेर येता आनी खुबश्यो गजाली करया. बट ममता, सो ममताक तुमी ममता फर्स्ट टायम म्हाका दिसता ना आमी शॉर्ट फिल्म्स केल्या खूब फिल्म्स केल्या पूण इफीक फर्स्ट टायम. सो ममता क्लासमेट म्हाजे, पूण ताजी एक्टींग तुमी आजून पर्यंत पळोवंक ना जाल्यार पळयात, कारण आय नो हर इतलीं वर्सां वळखता. ममता कितें आशिल्लें जेन्ना तुका ब्रीफ मेळ्ळी ह्या फिल्माची? बाबा एक फिल्म आसा अशें निमणे दिसाक एंड मनीसपणाचेर आसा. सो कितें थॉट आशिल्लो, कितें तुका ब्रिफींग मेळ्ळें आनी कशें जालें तुजें? जेन्ना म्हाका स्टोरी सांगली खंय तरी अशें दिसलें अरे जातलो काय हो कॅरेक्टर म्हाज्यान. पूण पळोवया, करून पळोवया, चल एक ट्राय मारून पळोवया. कित्याक इतलो आतां सगळ्या टिमीन इतलो एफर्ट घेतलेलो आसा, चल करून पळोवपाक कितें जालां, एक एक्सपिरियन्स घेवया अशें म्हणून. पूण तो कॅरेक्टर करतना तेजेर खूब विचार करचो पडलो, कित्याक तो तितलो इजी ना. आमी जशे थिएटरान जशे वेगळे वेगळे कॅरेक्टर्स करतात, आमकां खूब दीस आसता, आमकां एक प्रोसेस चालू आसता की बाबा हो कॅरेक्टर बिल्डअप करपाक कितें करपाचें. सो हो खंय ना खंय म्हाका थिएटरा कडेन कनेक्ट जायत गेलो. पूण आतां थिएटर परफॉर्मन्स वेगळें आनी कॅमेरा, आतां खंय ओवर एक्टींग जावपाक जायना हेजेर पयली विचार. सो म्हाका दिसता थिएटरान हे एक पयली आसता, थिएटर जेन्ना करता तेन्ना कॅमेरा फुड्यान आयले पण खंय तरी बाबा लावड एक्सप्रेशन जावपाक जायना हाजो विचार खूब पयलीं घेवचो पडटा. आफ्टर रिलीज कसो आशिल्लो आयज जेन्ना फिल्म पळयलें एंड तुका कितें दिसलें तुज्या कॅरेक्टरा बद्दल? अरे वा, म्हाका ओवरऑल पळयल्यार म्हाका खूब म्हणजे खूब उमेद जाल्या. आनी तो एक्सायटमेंट जो घेवन आयली पळय जेन्ना सिलेक्शन जाली पळय तेन्ना तेच्या डबल जालें. म्हणल्यार आतां बाबा स्क्रिनींग जाली उपरांत कशें जातलें काय, की तो एक भंय आसतात न्ही, एक दूख आसतात. पूण ना जालें, वा म्हाका आवडलें. आनी हांव सगळे क्रेडीट आमच्या डायरेक्टर आनी तेजी फूल टीम आसा राजाराम तुरीची सगळ्यांक दिता, कित्याक तेणें बिलीव केलें. आनी एक गजाल सांगू आनी एक गजाल सांगपाची म्हणल्यार जेन्ना म्हाका सिलेक्ट केलें, आतां हांव चिंत्ता की बाबा हांव तो कॅरेक्टराक सूट जालें अशें दिसता काय डायरेक्टराक. पूण ना, तेणें तेजो जो फेथ आसलो म्हाजेर न्ही, म्हाका दिसता त्या खातीर कितें तरी सक्सेस जालें तें. ओके, इतलो हेवी मुवी आयक म्हाका सुद्दां फाटल्यान सारकें जायना. बट ओके, ममतान सांगप की फिल्म बरें जालें आनी आपलो कॅरेक्टर आपूण बरो केला, कारण ममताक वळखता. जेन्ना थिएटरान तेणी परफॉर्म केला कितें तरी मिस जालें, कितें तरी बरें करपाक जाय आशिल्लें असलें आमचें ममता. बट म्हाका दिसता खूब बरें जालें, हाज्या बद्दल कांय डावट ना. ओके, म्हाका आय विल कम टू DOP फर्स्ट. म्हाका सांगा, जेन्ना हें फिल्म ब्रीफ केलें तुका तेन्ना तुका फ्रेम सेट करप आनी बाकीचे तकलेन घेवप, कितें आशिल्लें सगळ्यान पयलीं मायंडान अशें नासलें की खंय तरी कॅमेरा वर्क स्टोरीक हें दिवपा जाय की बाबा स्टोरी कशी आसा. सो आमी रायट डिसिजन घेतले की आमकां शेकीच फुटेज जाय. सो जे कॅमेराचेर दिसूंक जाय, फील जावपाक जाय लोकांक कितें तरी डिस्टर्बन्स. सो आमी थोडेशे शेकी फुटेजीस घातला. आनी प्लस त्या कॅरेक्टराचेर जेन्ना आय मीन कितें म्हणटा तें फोकस करपाक जाय तेन्ना आमी बरें स्मूथ हें केला, ट्रॅक केला, तशें हें केलां. सो आतां जेन्ना तुवें म्हाका दिसता फर्स्ट टायम प्रिमियर जाला
इफीक फर्स्ट टायम सो पळयले स्क्रिनीचेर दॅट टू अ बिग स्क्रीन जेन्ना पळयतात तेन्ना आनी लोकांचो रिस्पॉन्स ते कसो आशिल्लो एक्सपिरियन्स? एक्सपिरियन्स म्हणल्यार म्हाका पळोवपाचें असलें की व्हडल्या स्क्रिनीर कशें दिसता तें, कित्याक आमी शूट करतना बारीक स्क्रिनीर पळयता. ऑब्वियसली व्हडल्या स्क्रिनीर कितें मिस्टेक्स बीन जाला जाल्यार ते पळोवपाचें आसलें. खूब बेगीन दिसता सगळ्यो मिस्टेक्स आनी लावड दिसता सगळें. सारकें व्हडले लावड दिसता, मिस्टेक्स कळून येतात. बट लकीली दिसता म्हाका काय दिसूंक ना मिस्टेक्स. बरें जालें. ओके, सिंधूक आमी सगळे वळखता फॉर हीज म्युजीक आनी आल्बम्स ट्रॅक्स. तुजें एकदम काम परफेक्ट आसता, तेजे बद्दल कांय डावट ना. ह्या फिल्मान कितें रोल आशिल्लो? कारण जेन्ना एक मनीसपण जेन्ना म्हणटा तेन्ना मनीसपण डिफायन करपा सारकी म्युजीक खंयची? बिकॉज तूं मात सुद्दां जर दुसऱ्या सायडीक गेलो जाल्यार कॅरेक्टराचें डेफिनेशनूच चेंज जातलें. मातसो नॅगेटीव गेलो, मातसो पॉझिटीव गेलो, सो बायस जावपाची शक्यता आसा. तुजेर कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली? सो डे वनाच्यान आमी कशें डिरेक्टर स्क्रिप्ट रायटर आमी वांगडाच आशिल्ले. सो वांगडा असल्या कारणान म्हाका कॅरेक्टर स्टडी करपाक डे वनाच्यान मेळ्ळो. जेन्ना स्क्रिप्ट आमची एक दोन पेजीस आमकां येताल्यो रायटरा कडल्यान, तेन्ना म्हाका स्टडी करपाक मेळ्ळें की बाबा हो कॅरेक्टर कितें आसा. त्या प्रमाणे तेन्नाच्यान म्हजें सावंड तकलेन घुंवतालें. सो तेन्नाच्यानूच म्हणजे मनान एक स्ट्रक्चर रेडी जालो अबावट म्युजीक की बाबा ना आमी हेंच करया. आनी हांवें डायरेक्टराक सांगलें आनी तें डायरेक्टराक आवडलें. सो स्पेशली एक्चुली आमी एक सॉंग करचे नासले भितर, बट डिरेक्टरान म्हाका सांगलें की एक सॉंग घालया म्हणून आमी भितर. सो तें एक सॅड सॉंग आसा, तें तुमकां मागीर आफ्टर इफ तुमकां पळोवपाक आयकपाक मेळटलें ऑर खंय प्रिमियर जाता तेन्ना. हय येस, हय, सोशल मिडिया. सो एक म्हत्वाचो भाग आसता खंयच्या फिल्माचो आनी जो गोंयान आमकां खूब कमी पळोवपाक मेळटा. ताचे रिजन खूब आसतल्यो आनी ते बदलपाक जाय म्हणून तर सगळे जाण फिल्म फ्रेटर्निटीचे लोक जे आसा ते काम करतात. दॅट इज प्रोडक्शन, प्रोड्युसर. सो प्रोड्युसर आयज काल आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना गोंयान आपल्याक खबर आसता की ते रिटर्न मेळपा ना इतले पयशे जे आपूण लायता. तरी सुद्दां एक उमेद, एक कले खातीर जे रिस्पेक्ट, हेज्या खातीर जेन्ना आमी फिल्म्स करता तेन्ना कितें दिसता? आनी ह्या फिल्मा बद्दल खास करून अंकिता जे प्रोड्युसर आसा, सो कितें थॉट आशिल्लो प्रोड्यूस करपा फाटल्यान हे फिल्म? ही जी स्टोरी आसा ती खूब टचिंग आसा, जे समाजा खातीर एक मॅसेज पावयता. सो ह्यातून म्हाका खंय ना खंय दिसलें की एक समाजान एक मनीसपण आसा तें खंय शाणलेलें आसा. सो हे लोकांक कळपाक जाय की बाबा आमी वता कित्याक आनी करता कित्याक, हें कळोन येवपा खातीर ही स्टोरी म्हाका खूब आवडली. सो जेन्ना तुवें फर्स्ट आयकली ही काणी, कारण खंयचोय प्रोड्युसर सुद्दां आमी सट्ट करून हय म्हणिना. आय डोंट नो तुमचें कशें कन्वर्सेशन आशिल्लें की हां ही स्टोरी येस डन इतलें आशिल्लें काय ताजेर कितें उलोवप जालें, कशें कितें आशिल्लें? ना उलोवप खूब जालें हेजेर, पूण एक्चुली सांगपाक म्हणल्यार ही म्हजी फर्स्ट मुवी. अच्छा. ओके, सो जी स्टोरी हांवें आयकली पळय हातूंत खूब इम्प्रेस जालें हांव. जें म्हाकाय खूब लागलें की बाबा आमी वता कित्याक आनी करता कित्याक. सो एक मॅसेज दिवपा खातीर एक स्टोरी आमी प्रिपेर केल्ली. सो जेन्ना राज म्हाजे कडेन आयलो तेन्ना हांवें म्हटलें ही स्टोरी ऑल गूड आसा, अशें कांय न्ही की बाबा कितें कमी आसा. सो आमी कितें दाखयता तेंच लोकांक म्हऱ्यान पावल्यार पुरो ही आमचें मेन मोटो आशिल्लो. सो म्हाका सांग राजाराम, म्हाका एक गोश्ट आतां मनीसपण जेन्ना म्हणटा, हाव यू डिफायन मनीसपण तुजे ह्या फिल्मान? ओके, हांव लोकांकूय खंय रिस्ट्रिक्ट करपाक सोदिना, कारण तुवें सांगले उपरांत लोक त्या नदरेन पळयतले. बट ओवरऑल जें मनीसपण आसा तें कशें पळयता तूं? पळय, मनीसपण हें खूब पद्दतीन आसता. सो हांव लोकांक सांगूं शकना की मनीसपण कितें तें लोकांनी समजपाचें आसता. पण आमी ह्या फिल्मान एक वेगळे तरेन भशेन दाखयलां. सो ते लोक खंय तरी आपूण ते रिलेट करता की बाबा आपुणूय थंय वचून हें करता काय. सो ह्या फिल्मान हें जाणून येता की आपूण ह्या फिल्मान खंय स्टँड घेता. कित्याक आमी ह्या भुरग्यान फिल्मान भुरगोय दाखयला, तो जाणटोय दाखयला. सो हेतूर सगळे तरेचे लोक आसा. सो आपलो इंडिविज्युअल ह्या फिल्मान आपलो लिंक लागून घेता, हें मात हांव तुका 100% सांगूं शकता. एक बेस्ट मुमेंट फ्रॉम द फिल्म? बेस्ट मुमेंट तो आसा तो ममताचो, जेन्ना तो क्लायमॅक्स सीन येता पळय त्या टायमार. तो म्हाजो वन ऑफ द बेस्ट. जेन्ना फर्स्ट एडीट लागलो पळय कट, तेन्ना म्हाका अक्षरशा दुकां आयली रातची. आनी आमी ते सकाळीं 4:30 कितें तरी एडीट जालें आनी सगळीं न्हिदलेलीं. हांव आनी सिंधुराज आनी देव नायक आसले स्टुडियोन. अक्षरशा म्हाका म्हणजे खरेंच रडलो त्या सीन पळोवन. सो तुजो फेवरेट सीन फिल्मांतलो? म्हाजो आतां जशें राजान सांगलें तो
तोच फेवरेट कित्याक म्हाका खबर नासलें की हो सीन जावपाचो आसा म्हणून पयलीं म्हाका सांगूंक नाशिल्लें ताणें सांगिल्लें की एक प्रोसेस जे जाता तें आमी दाखोवया चल आनी मागीर जेन्ना ताणें म्हाका सेटार वता सांगलें ममता अशें अशें करपाक जाय जे रिच्युअल करतात पळय सारकी टिपिकल पद्दत ती करपाक जाय अरे अशें जालें म्हाका मातशें बट येस आमी एक्टर आमी करपाकूच जाय न्ही तें सो हांवें म्हणलें चल करुया आनी जेन्ना तो जालो सगळो ताणें जशें जशें सांगलें एक्सप्लेन केलें तशें तशें हांव करत गेलें तें तसो तसो शूट जायत गेलो पूण आतां जेन्ना आयज हांवें जेन्ना स्क्रिनीर पळयलें अरे म्हटलें हें कितें तरी बरेंच जालां कितें जालां तें शूट जाल्लें शूट जुलय एंड पावसाच्या दिसांनी सो फास्ट इतल्या बेगीन सगळें प्रोडक्शन तुमी केल्लें सगळ्यांक हांवें हावज अरेस्ट करून दवरिल्ले 12 दीस म्हणलें कोणेच घरा वचपाचें ना आमी खरेंच स्टुडियोन 12 दीस असले दीस रात काम केलें 12 दीस हय दीस रात काम केला कोणाकूच घरा वचपाक दिवना आफ्टर प्रोजेक्ट जालो की सगळीं जाणां घरा गेल्या क्रेडीट खरेंच दिवपाचें म्हणल्यार ह्या शॉर्ट फिल्माच्या टेक्निकल टीमीक खऱ्यांनी तांणी खूब एफर्ट घेतला आमी 2 दीस शूट केली आमी गेलीं मागीर जे तेंचे कितें थंय खटपट चालू आशिल्ली तेंची तेच जाणात क्या बात आहे म्हाका दिसता इन फ्युचर सुद्दां अशे तरेचे खूब प्रोजेक्ट्स आमकां पळोवपाक मेळटले तुमचे कडल्यान अँड फॉर दीस फिल्म बेस्ट ऑफ लक तुमच्या फ्युचरान आणि आनीकूय जास्तीन जास्त फेस्टिवलाक पावोनी सगळ्या लोकांनी पळोवपाक जाय इतलेंच हांव मागता अँड थँक्यू निमणे दिसाक आनी निमणे उतर तुजें ह्या इंटरव्यूचें कितें आसतलें थँक्यू हांव थँक्यू म्हणून सोदता ESG गोवा आनी NFDC कारण गोंयकारांक येदो व्हडलो प्लॅटफॉर्म दिवप म्हणजे खूब लकी गजाल आमच्या खातीर कारण गोंयकारांक एक स्पेशल स्टेटस मेळिल्ल्या सारकें हें कारण गोंयांत खूब जाण फिल्म मेकर्स आसा तांकां एक बरो प्लॅटफॉर्म मेळटा काल आमी सीएमाक मेळपाक गेल्ले म्हणजे ताणें आपयल्लें आमकां सो तांकां ट्रेलर दाखयलो तांणी खूब ट्राय करता म्हणून सांगलें एक्चुली स्क्रिनिंगाक येता म्हणून बट कॅबिनेटा खातीर ते पावले ना सो तांकां खूब इम्प्रेस जाले ते म्हणजे गोंयकार ह्या लेवलचे फिल्म करता म्हणून ते खूब इम्प्रेस जाले सो ते अनफॉर्च्युनेटली पावले ना आनीक गोंयान जो टॅलंट आसा तो आमकां खबर आसा आमी कितल्योश्योच मुवीज पळयल्या कोंकणी मुवी हिंदीन जाताना पळयल्या स्टोरीज गोंयचे म्युझिशियन खास करून एक टायम आशिल्लो 70s 80s म्हणूं शकता जे गोंयचे म्युजीक इंडस्ट्री आशिल्ले डॉमिनेट करताले हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीक सो इतले सगळे वास्ट हिस्ट्री इतले सगळ्यो गोश्टी आसा आमच्या गोंयान सो आमी खंय तरी एक फुडलें पावल घेवपाक जाय नक्की जेन्ना अशी फिल्मां येता तेन्ना मुद्दम पळोवपाक चलात तुमी कारण तुमकां आनी आयज काल रिजनल फिल्म्स जे आसा ते खूब कितें तरी नवीन घेवन येता सगळे जाण सो थँक्यू व्हेरी मच आनी निमणे दिसाक हे फिल्म तुमचें आयला सो फुडली वाटचाल खूब बरी आसूनी आनी हे फिल्म ची सुरवात आनी फुडल्या फिल्माची सुरवात खूब बरी आशी थँक्यू व्हेरी मच देव बरें कर